जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कलियुग हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा आमका मंगलाचरण समूह स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगण रघुनाथां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनधारणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा अंगेल सगळाके मिगेल हार्दिक स्वागत करता। आज डीमंड्स इन वृंदावन म्हणून सिरीज आणतो ना अगासुरवध म्हणून टॉपिक मी हांगा डिस्कस करू होता त्याला इच्छा स्पीक करत हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी तांगे पासून स्पेशली सांगू कैरना जलरी एस एन एंकर ड्यूटी हांव निर्वहित करता। प्रभु जी स्पीक कराने के जॉइन जाए नहीं। ओके
कीर्तन कंटिन्यू करूयात. ओके प्रभू. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. आमगे स्पीकर आहे एल सर इसकरे सर विश्व प्रभुजी आमका सगळा के प्रभुजी के वेलकम करे 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र समोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू. थैंक यू फॉर कमिंग प्रभु जी. एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता सकड़ा के कलता है इस ग्रेस स्वरूप प्रभु पासून टिल एज अ ड्यूटी कर्तव्य निर्वहित करता हिज ग्रेस विश्व प्रभु प्रभु जी ऑफिशियल नेम डॉक्टर विवेकानंद शामबाग प्रभु जी एक ब्राह्मण इनिशिएट डिसाइपल थे हिज होलीनेस राधा स्वामी राजालय and Prabhuji educational qualification Prabhuji MBBS 1985 पास in Grand Medical College in Mumbai आणि फेलोशिप केलें आसा palliative care and hospice administration San Diego Hospice Ahun California and post graduate diploma in psychological counseling केलें है 2009 aan Prabhuji मस्त सर्विस Prabhuji करत सर and तो one of the notable services संगत हांगा आणि श्री चैतन्य सेवा ट्रस्टान ट्रस्टी था ट्रस्ट 12 हॉस्पिटल्स रन्स करता है सर मागीर त्यांनी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ भक्ती वेदांत ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट इसोनोनीस राधानाथ स्वामी महाराजांना एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट ते भक्ती वेदांत हॉस्पिटल ताचे प्रभुजी डेप्युटी डायरेक्टर सर्व करताय तशीच एडिशनल टू दॅट त्यांनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिच्युअल केअर अँड पॅलिटिव्ह केअर ज्यांना करताय आणि ते 12 hospitals 4 hospitals are in Mira Road 2 hospitals in Mathura UP and 6 hospitals in villages of Thane district आणि additional to that त्यांनी philanthropically active होता मस्त सेवा करताय असं वृंदावनात भक्ती वेदांत हॉस्पिटल आई सर्व्हिसेस मस्त सेवा करताय सर तोळी
त्यांनी UP into आणि बरसाना दामन त्यांनी dental and eye camp conduct करताय for the last 30 years consecutively. Around 3000 free eye surgeries every year त्यांनी बरसाना दामन करताय सर. आणि आता प्रेझेंटली भक्तिवेदांत आईस हॉस्पिटल मला एक नाम हॉस्पिटल कन्स्ट्रक्शन आहे सर चिक्सोली म्हणून एक गाव बरसानांतू मथुरा डिस्ट्रिक्ट UP. आणि अकॅडमिकली त्यांनी आणि डिस्कस करतात कोलकलरी त्यांनी चीफ फॅकल्टी ऑफ भक्तिवेदांत इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिच्युअल केअर. आणि त्यांनी पायनियर इन मेकिंग द सिलेबस ऑफ स्पिरिच्युअल केअर इन नर्सिंग. त्यांनी त्या मात्र नाही त्यांनी भक्तिवेदांत हॉस्पिटल वृंदावन आणि भक्तिवेदांत हॉस्पिटल अंतू एंड ऑफ लाईफ स्पिरिच्युअल केअर मला एक सेक्शन त्यांनी टीचर आणि त्यांनी मेनी सर्टिफाईड कोर्सेस करताय सर UK आणि त्यांनी कंडक्ट करताय क्लिनिकल चॅप्लेन्सी इन UK अँड भक्तिवेदांत हॉस्पिटल अँड स्पिरिच्युअली त्यांनी मस्त वेगळं ॲडिशनल टू दॅट त्यांनी मस्त ॲन्युअल स्पिरिच्युअल रिट्रीट्स ऑर्गनाईज करताय सर थ्रू भक्तिवेदांत हॉस्पिटल. त्यांनी एक सिनियर काउन्सिलर राधा गोपीनाथ टेम्पल भक्त समाजांतू 1989 होऊन and त्या मात्र त्यांनी मस्त डॉक्टर्स आगे सीनियर नर्सेस आगे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल त्यांनी स्पिरिच्युअल काउन्सिलर and प्रभुजी in addition to that प्रभुजी भगवद्गीता टॉपिक त्यांनी स्टार प्लस कलर टीव्ही एक्सेट्रा आस्था टीव्ही त्यांनी या आत्मामला एक सिरियल ब्रॉडकास्ट केलं असतं त्यांनी रेग्युलर स्पीक करतात. आणि आता हरे कृष्णा टीव्ही त्यांनी रेग्युलरली फीचर जात आहे आणि मस्त मस्त यात्रास त्यांनी कंडक्ट करताय ऑनलाईन. And Miguel personal experience of Prabhuji last Kartik Yatra, Vrindavan Yatra into Prabhuji in Vrindavan special lectures dinner, guest lectures dinner. So Vrindavan lecture Mongla first name Vishwarup Prabhu now. Any to must Prabhuji in Vrindavan Daman to must Seva Kalasa, Guru Maharaj blessings and master realizations. Aji Prabhuji Mukarinda and Hunamka Amka Bhagavad Gita Krishna Katha Ikuya Amka Ekle Prabhuji welcome Korea. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा. Over to you, Prabhuji. कितने समय है सबका काल I will like to record myself, so give me, if you can give me. प्रभु तुमका स्टार्ट करूयात प्रभुजी. अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सगळ्यांना काही साऊंड आहे का संपर्क की? Yes प्रभु, clear. आमगे लगे कितले वेळ असा? 45 minutes. 1 hour as Prabhuji. 1 hour. Okay, thank you. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा.
मस्त काळ गेलं मध्ये तू आमगेल संपर्क जायनी एनिवे आमचे गेल्यान तू देवाल कथा सांगचे मागीर मस्त आनंद आसा. सो आज आमगेल विषय आसा अगासूर वध. आणि बकासुरा वध केल्ले मागिरी अगासुरा वध केल्लो. आणि ह्या सकडा पाशी देवाला जी वृंदावन दिला आसा कृष्णाली तातू एक पार्ट आसा वत्सपाल लीला आणि सेकंड पार्ट आसा गोपाल लीला. एक वर्ष प्राय जाल्लो मागिरी कृष्णाक सगळ्यांनी कृष्णाक सन गायो तांकां दिला. त्याने मस्त हर्ट केल्लो. सान आसतना कृष्णाक अण्णाना नंद महाराजाना हाता रट्टा घेवन गाय चोरच्या वरचे आसले. त्यातनं कृष्ण आणि बलरामान दोगांनी वत्ताय करचे आसा. आमकां म्हाकाय गाय जावका, म्हाकाय गाय जावका, म्हाकाय गाय करचे आसा, गाय चोरोवचे आसा. ना तुम्ही सान आसा ती आनी काही गाय मस्त व्हड आसा, तुमकां कष्ट जावचे पाव आसा. तांणी मस्त 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 वत्ताय केल्लो आसा. त्यात मागीर यशोदा आणि नंद महाराजांनी पुरा उठ्ठू बसून डिस्कस करून मागीर एक निर्णय घेतला की आता ताका सानसान जे गाय आसा पळय वत्स वत्स म्हळ्यार सानसान गायो काफ बेबी मेल काफ आणि फिमेल काफ ताका दिव येता. आणि ताजे बगल्यान 4-4 मनशां राबुका आणि यमुने बदिकेन वचन आसा थंय मस्त जाणां चमकत राबुका तो मस्त लुटी करता चल्लो आसा. तो यमुने भितर वचून उडकी मारता साध्य आसा. ताका तरी यमुने वताना तागेला प्रोटेक्शन दिवन वचुका आणि तिथं नियंत्रित करून ताका सन गायो चरोवच्या दिव येता. अशी म्हणून एक वर्ष प्राय जाल्लो मागीर सन गायो ताका दिवच्या सुरू केला. म्हळ्यार वत्स दिवच्या सुरू केला म्हणून ताका नाव पळय वत्सपाल. एक वर्ष धरून 4 वर्ष थंय कृष्ण बलरामान वत्सपाल लीला केली. आणि ह्या वत्सपाल लिलान तू तृणावर्त वध जाला, मागीर अगासूर वध जाला, बकासूर वध जाला आणि ब्रह्म संमोहन लीला जाल्या. ब्रह्म संमोहन लीला जाल्ले मागीर कृष्णाल प्राय 5 वर्ष आणि ताची मागीर वत्सपाल लीला कांयच जाता. आणि त्या 5 वर्षाच्या कार्तिक महिन्यात गोपाष्टमी केन्ना येता कार्तिक वद्य अष्टमी तेन्ना कृष्णाक आणि बलरामाक व्हडली गाय आणि व्हडली बैल तांगेले चोरोवच्या खातीर तांकां समारंभपूर्वक पुरा करून तांकां गोपाल म्हणून सिद्ध केला. ताची मागीर पुरा लीला म्हळ्यार केशी वध आणि धेनुकासूर वध रासलीला ते पुरा मागीर गोपाल लीला जाता. 5 वर्ष जाल्ले मागीर 5 वर्सां फुडें वत्सपाल लीला. तातू बकासूर लीला तुम्ही ऐकून आसता पुरो ऐकून जाल्ले आसा पुरो ऐकून. बकासूर वध जाल्लेलो खदीर वनान. खदीर वन म्हळ्यार कृष्णाल्या अण्णाल्या म्हळ्यार महांतू कृष्णाल महांतू उपनंद तागेल गांव तो. आणि तांगेल गांवांत तू मस्त एक व्हडलो सरोवर आसा उदकाचें माधव सरोवर म्हणून ताचे दिकेन ताचे बदिकेन तांकां बकासुरा वध केल्ली. आणि थंय हरे कृष्णा थंय कृष्णाक तागेली गाय आणि वचून म्हळ्यार सन गायो व्हरून उदक पिवोवचें आसा थंय खेळोवचें आसा. तांगेली फेवरेट जागा आसता खदीर वन. आयचे कशें म्हणटा ती खायरा. आणि त्या वध जाल्ले मागीर ताका तो ही हॅज कम इन द फॉर्म ऑफ डक तागेली चोंच आणि चीर न्हू देवान वध केल्लो आसा. ताचे मागीर एक दीस इमिजिएटली आफ्टर दॅट देवाक अशी मस्त मन आयलें की आमी आतां पिकनीक करूया आज. लायक करून पिकनीक करता सांग मस्त खावच्या व्हरता आणि वग्गी वचूंक आसा गाडी
आणि दीसभर आम्ही गंमत करूया. तांकां तशी वत्सपाल लिहिलें तू एक नियम आसा. तुम्ही आजी केन्ना नंदगांवा गेल्यार तुमकां नंदगांवा मंदिर देवस्थान जालें मागीर वयर वचूका, टेरसार वचूका हांगासर थंय एक जाग आसा, थंय नांव आसा यशोदा बैठक म्हणून. आणि त्या नंदगांवांतले सगळ्यापाशी उच्च स्थान असते. थंय गेल्यार चारय कडेन तुम्ही नंदगांव पुरो पळय येता. तेकडे बरसाना पळय येता, तेकडे कोशी पळय येता, तेकडे पुरा मोतीकुंड आणि आशेश्वर महादेव आणि पुरा चारय बगलेना तुम्ही पळय येता. दूर दूर ते पळय येता. इट्स लायक अ टेलिस्कोपिक व्यू और बर्ड्स आय व्यू. आणि कसो नियम आशिल्लो की यशोदान थंय येवन बसचें आसा. अर्द अर्द घंट्यांनी तिका बेजार जाता. खंय आसा बेगीन तूं केल्लो खंय आसा. पण तिने अर्द अर्द घंट्यांनी येवन पळोवचें आसा खंय आसा. तेन्ना तिका देक्क पडका थंय तें वचचें, ताची मुखार वचचें ना. तेणी केन्नाय वयर गेल्यार खंयचे कडेन पळयल्यार तिका कृष्ण बलराम आणि चेडू पळोवन देक्क पडटात. तितले बांदला परमिशन आसा. वेरी अंडर CCTV सर्वेलन्स कॉन्स्टंटली. ताची भायर वचचें ना. आणि गोपाल जाल्यार मागीर ताचे बियॉंड वचून परमिशन मेळना. आणि चेडूवांक मस्त अशी मना आशिल्ले. आता कितली वर्सां औशुल्या दृश्टी भितरी भोंवचें आसा. केन्ना आमकां दूर वचचें मेळटा की औशुल विजिलन्स ना थंय आमकां. आमी कसले मना येयले तशें करूं येता. ह्या वेळार कसं नाही, आमगेले पुरो हांव कसं करता आमी ते पुरो हांव सगळो पयलीं पळयत आसता. तर त्या काळांत तिके दूर पिकनिका वचचें म्हणून सांगला. तेन्ना हांव सगळ्यांक हांव नंद महाराजाले मागीर यशोदान रोहिणीन आनी बाकी पुरो चेडूं हांव लायक खावचे पदार्थ करून न्हू ताका बांदून दिल्ले आसा. आनी सकाळीं फुडें ओग्गी भायर सरून न्हू तांणी गेल्ले आसा. आतां तांणी त्या कडेन मस्तबंद खेळचे आयले ती. पण आज केन्ना खेळचे आयले पळय तांणी तेन्ना ताका एक नवीन वस्तू दिसता. एक सर्पा मणके 8 मैल तोंड उबारून रावला. तागेले सर्पाचे तोंड आसता अशी वयल भाग आसा. प्रभुपादान एक कडेन बरयला की स्वर्ग लोकांतय पावला एक कडेन बरयला. आणि भागवतान तो बरयला योजना म्हळ्यार 8 मैल 8 मैल 8 मैल तागेले दिगाई. इट्स लेंथ इज 8 miles. आणि तोंड सकाळचे फ्लॅट अशी आणि वयले इन द क्लाउड्स म्हणजे आकाशांत थंय ढग आणि फुलां भोंवता ती थंय तागेलें तोंड पावला वयर. आणि आमकां पळयल्यार दिसता की मस्त व्हडली गुफा आसचे पळय. आणि तोंड सकाळ नेला आसा पळय ते हायवे दिसता, महामार्ग रस्ता महारस्ता म्हणून देखील. तांणी पुरो डिस्कस करता आसा ती कसं नासचें पुरो. सर्प म्हणून देख पडता, अजगर म्हणून देख पडता, पण हाल ना बिलकुल. नो मुवमेंट. मागीर कसं न्ही खेळची वस्तू आसा की इज इट अ टॉय की बद्द साप आसा म्हणून सक्कड जायना सक्कड चेडूं डिस्कस करता आसा ती. आणि कृष्ण मागशे आसता ते एक रुखार वचून बसले आसता. रुखार वचून बसून आयकता आसा सक्कड चेडूं कसं म्हणटा ती. प्रत्येक चेडूं पळय ते म्हणटा की म्हाका दिसता तो साप आसचे पडून. आनीक म्हणटा साप न्ही तो अजगर आसचे पुरो. म्हणटा तो हाल नाही ते बेगीन श्वास घेता नव्हे तो हाल नाही ते नाही कसं कोणी ते कन्स्ट्रक्शन करून दवरलं आसचे पुरो. पण म्हाका दिसता अशी आनीक म्हणटा म्हाका दिसता की ते लायक खेळच्या खातीर ग्राउंड करून दवरले पिकनीक स्पॉट करून दवरले आमगेले खातीर म्हणून कशें डिस्नीलँड आसा पळय डिस्नीलँड आसा एसएल वर्ल्ड आसा तशें आमगेले खातीर लायक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करून दवरले. त्यामुळे म्हाका दिसता आमी कसली याच्यान काणाशी वचूं येता. पण आमकां अनुभव आसना पळय आमगेले कृष्णान तृणावर्ता मारलेले आसा. आत्तां ताणें बकासुरा मारलेलो आसा. आमकां पुरो इतले जीव कशें जाल्लो वतकी म्हूण दाखयलें. मागीर कृष्णान गंमत करून ताका चोच पिंजून लायक करून ताका कैद केला. तेन्ना आमकां येचान करचें कसलें कारण ना. तुमी लेखा की तो राक्षस आसा म्हूण लेखा अजगर आसा म्हूण लेखा
पण आमगेल कृष्ण असं नाही. आम्ही वेचन काढाशी वच्चे येतात. मागीर कसं झालं कृष्ण पळून घेतला. म्हणून त्यांनी सगळा निर्णय घेतला की आमचं वच्चे आज भितर म्हणून. आणि कृष्ण पुढे ऐकत असत. आणि कृष्ण पुढं ऐकताना यत्न जात असं, अरे मागपत तसं की तो राक्षस जाऊन आयला, तो कंसान ताका पेटयला आणि आमकां सगळा मार्च खातीर तो आयला. ते कृष्ण तसं. पण तांगेल त्या डिस्कशन इतले फास्ट जाता आणि निर्णय इतले फास्ट घेता ती की त्यांनी वचून बरे धांवन वचून चेडू केन्ना पळय चमकना ती. खंयचेय चेडू केन्ना चमकना. तांणी नाचचें किंवा धांवचें. राबून चमकून केन्ना वचना ती. तर हे निर्णय घेवन हा मनशे फुडें धांवन वचून जाल्ला भितर. आणि पुरो चेडू लाख कटल्यान चेडू भितर वचून जाल्ला. आणि आता कृष्णाक ते रुखार बसून विचार करता आसा, आता कसं करचें हे चेडवांक भायर कशें हाडचें आणि कशें राबोवचें, कसं करचें अशें विचार करता करतना पुरो जाण तोंडा भितर वचून कैद करून जालो. आणि अजगर कसा विचार करता, आगासूर पळय मेगेला मालगड बहिणी पुतना, मेगेल मालगड भाव बकासूर तागेल वध ह्या चरणान केला. आता म्हाका तागेले बदल घेवचे आसा, रिवेंज घेवचे आसा, प्रतिशोध. आणि ह्या दोगाल कृष्ण बलरामाले रगत घेवन ताका तर्पण करतले. आणि चेडू आमकां पोट्टा भितर घेवन दिशू मारता. त्याच मागीर चेडू ना म्हणून हांव सोपूसय मरता. तांगेली उरगास काणू खावून सोडू. त्या निमित्तानं मेगेली आयडिया अशी आसा की एक आयडियान तो हांव पुरो ब्रजभुमींतल्या कितलेच ब्रजवासी सगळ्यांक दिशू मारयो अशें तो विचार करता आसा. आणि चेडवान भितर जाल्ले आसा. बलरामय भितर गेल्ला, कृष्ण मात मारला. आणि कृष्ण तो विचार करता आसा कसं करूं आता. भितर वचून गेल्ला, भितर वचून जाल्ला हांगेले. भायर वयचें साध्य ना आनी. कसं करचें हांकांय वाचोवचें आसा कारण भितर गेल्ले मनशां जिवंत मरना ती. आणि हांकांय राक्षसां मारचें आसा. आता कसं करूया, म्हाका हांव भितर वता आयकता, मागीर भितर वचून आमी विचार करूया तसो. म्हणून कृष्णानय आनी तेजो थंय हांव आगासूर वाट पळयत आसा की ताण येवं ते तोंड बंद करचें ना म्हणून तोंड आ करून राबला. मागीर कृष्णान प्रवेश केल्ले ताकाची एकदम बंद करता इमिजिएटली. आणि तेन्ना पळय ते अगासुराले एक काणी आसा. अगासूर इतलो भयंकर राक्षस आशिल्लो की ताण केल्ले अत्याचार आणि त्या अत्याचार सहन केलेले देवता इतली भंय आशिल्ले की ब्रह्मलोकांत तूं कोण आसा, सगळा पेक्षा उच्च लोक आसा ब्रह्मलोक ह्या ब्रह्मांडांत. तर ब्रह्मांडांत तूं सर्वोच्च लोकांतूय भय केला ताणें. तागेल्या नांवान भय आसा अगासूर. ब्रह्माकय ती खबर मेळ्ळ्या की कोणके आयला आगासूर म्हणून भयंकर आसा, सगळ्यांक त्रास दिवन सगळ्यांक भयभीत करून सोडला म्हणून. तेन्ना तो आगासूर येवन राबला हे सगळ्या देवतांक गोत आसा, ब्रह्माकय गोत आसा, सगळ्यांक गोत आसा. आणि ब्रह्मा लोक आसा आणि बाकी पुरा देवता थंय राबल्यात भायर येवन आकाशांत. आतां कसं जाता म्हणून पळोवचें. आणि केन्ना कृष्णान प्रवेश केला आणि अगासुरान तोंड बंद केला तेन्ना सगळ्यांना अशें म्हणलें अरे अरे अयो यो यो कसं नाही कसं जाल्लें आमगेले देव कसं जाता येता की वापस येना म्हणून कोणाक वचना. सगळ्यांनी क्लाउड्सा भितर वचून अशें निपून राबले. कोणाक तूं आतां अगासुरान खावन सोडले मागीर कृष्ण आसा की ना म्हणून कोणाक वचूं. सगळ्यांक भय जाला. ब्रह्म लोक बसला तो थंय ना, पण बाकी परत आसा ती यत्सर काण बसल्या ती विचार करता ती कसं करचें. आतापर्यंत बकासुरा ते सगळा मारला. आता तोंडा भितर घेऊन बसला. तेन्ना कृष्णान महिमा सिद्धी उपयोग करून दिव्य शरीर विस्तार केलेले आसा. आणि ते दिव्य शरीर होऊन गेलेले आसा. तप्त शरीर केलेले आसा. तप्त आणि वड करून तागेले तोंड पुरा चोकअप करून तागेले डोळे आय बॉल्स अशी भायर येयले आसात. आणि तातूंतल्यान ते भेत्तून तागेले जीव आसा पळय तो भायर पडला. आणि भायर येवन राबला जीव अशी. स्पार्क सच्चिदानंद आत्मा
कृष्णाला पार्ट म्हणून अंश जाऊन तो बाहेरून अशी राबला हँगिंग इन द स्काय वेटिंग फॉर कृष्णा टू कम आणि मागीर कृष्णान ते पुरो तोंड आनी पुरो बेत्तून भायर येवचें आसा भायर येयले मागीर पुरो चेडू हांगा भायर हाडचें आसा आनी चेडू पुरो डेड जाले ती ऑल आर डेड सगळा पशी कुडे त्या पुरा चेडू वेरी कृपा दृष्टी अशी सांगिल्ली आसा सगळा वैरी कोणा कोणा दृष्टी पडल्या पळय तो जिवंत जाता सगळ्यांक जिवंत केल्लो आसा लायक करून आणि सगळ्यांक कोणाक गोतना कसं जालें म्हणून उडूक आसना आमी खंय गेलेली ती आमी मोर्न गेलेली ती वापस जिवंत जालें म्हणून कोणाक गोतून ना कसं नाही गोतना लायक करून कशी न्हीद काडल्या मागीर चेडू कशी उठयता हा कसं नाही खावचें आसा अशी म्हणून उठयत पळय तशी चेडू पुरा न्हिदोन कशी उठयता ती तशी उठयली आणि कृष्णा म्हणून धांव धांव आयली ती मागीर कृष्णान भायर येयले मागीर लास्ट कृष्ण भायर येयले कृष्ण भायर येऊ थंय अगासुराल जीव थंय लाभिल्लो आसा वयर आणि कृष्ण भायर आयले मागीर अगासुराल जीव तातूंत प्रवेश करता आणि सायुज्य मुक्ती प्राप्त करता तातूंत एक लायक सांगले जीव गोस्वामी सांगिल्लें आसा की अगासुराक सगळा मारचे आशिल्ले पण अगासुरान थोडे काळा खातीर सक्कट चेडूवांक मस्त खुशी दिल्या तोंड बंद करचे पुढे आणि तो मस्त काळ गेला थोडो काळ गेला कृष्णान विचारांनी करून विचार करून निर्णय घेऊन भितर वचूंतय सक्कट चेडू आणि भितर वचून जाल्ला आणि त्यांनी मस्त एन्जॉय केला काय ते जीव गोस्वामी सांगचे असं की त्यांनी मस्त भितर एन्जॉय केला थोडो काळ ओढला पण एन्जॉय केलेलं तर अगासुरानं मेगेल फ्रेंड्साक थोडे काळ म्हणून कसं आवडना खुशी दिल्याने म्हणून कृष्ण प्रसन्न झालेले इज व्हेरी हॅपी at least for some time this demon has given pleasure to my friends म्हणून ते effulgent तेजस्वी सगळे जीव असत शायनिंग लाईक मिलियन्स ऑफ सन्स तो कृष्णा भितर प्रवेश करता त्यांना परीक्षिताना सुखदेव गोस्वामी कवी निमगिल्ले असत अशी कशी म्हणून कशी आहे अशी इतलो भयंकर राक्षस इतले अत्याचार केला इतला आतंक केला त्याने तागेले पुरा कुख्याती मेळ्ळी बॅड पब्लिसिटी अबाउट हिज ऍक्टिव्हिटी ते ब्रह्मलोकाचे पावू लागले पण ब्रह्मक यचन झाले काही असल मनशाक असल राक्षसाक कृष्णान कशी अशी मुक्ती दिली गेलं हीच कहाणी नारद मुनी सांगितलं असं मिथिला नरेश बहुलाश्व राजा काय गर्ग संहिता तो सांगितलं असं मिथिला नरेश बहुलाश्व ही कहाणी ऐकत असं आणि ताणे तोच प्रश्न निघेल असत ती कशी झाली अशी आता अनेक प्रश्न एक्स्ट्रा निघेल असत की पूर्वजन्मीचं कोण हो अगासुर त्यांना नारद मुनीनं ती कहाणी सांगितली असत ती अशी कहाणी असत की एक आशिल्लो शंखासूर आशिल्लो शंखासूर तर शंखासूर तागेले एक पूत आसा तागेलें नांव अघा आणि तो अघा आशिल्लो पळय राक्षसाल पूत म्हणून तागेलें नांव अगासूर जालें पण पळोवच्याक देवता पशी अशें सांगलें की कामदेवा पशी तो चंदू आशिल्लो कामदेवा पशी चंद आशिल्लो कामदेवूच तो अनेक अशी अनेक कामदेव क्युपिड आणि इतलो ताका गर्व आशिल्लो की हांव चंदू म्हणून हांव हँडसम मॅन गेल्याकडे सगळा सांगचे कसं तुगे रूप रे तुगे तोंडा पळय कसं म्हणून अशी सगळ्यांक नाव दवर अशी करता करता एक पद्दा मलयगिरी पावला मलयगिरी म्हणजे खंय आयचे मलेशिया मलयगिरी चंदना जागा ते चंदन जाता थंय पावला तो भोवतोची गंमत करता पावला आणि थंय एक महान मुनी तपस्या करता ताका नाव जाणे अष्टावक्र मुनी अष्टावक्र मुनी नावाप्रमाणे तागेल्या शरीरांतू तागेल्या अंगांतू आठ कडेन बेंड आसा अष्टवक्र 8 कडेन तागेलें शरीर 8 कडेन तागेलें शरीर वक्र आसता आणि चमकताना आय डोंट नो वेदर यू हॅव सीन ऑक्टोपस कशी चमकता ऑक्टोपस अशी
8 पाय घेऊन तशी तो देख पडता अष्टावक्र मुनी ताका चमकतान पळताना हाणे जोरान हाशिल जोरान हासलो तो कसं तागेलें रूप 8 कडेन वक्र आसा केल्ले चमकुजाक दिसता कशें पळय म्हणून तागेलें मस्त निंद केल्ली आसा लुकिंग डावन अपॉन बिलिटलिंग आणि असं म्हणता का मस्त एक वाईट उरलेले सगळे एक एक कारण तागेलें तागेलें रूप समना आणि हांव मस्त चंदू असं ह्या विचारान तो अष्टावक्र मुनी तागेलें शरिरान तूं अष्टवक्र आसचें पुरो प्रचंड महामुनी प्रचंड महर्षी अनंत सिद्धी प्राप्त केल्ली आसा कारण पळयलें की हाका तागेल्या नश्वर देहा विशयान तूं चंद आशिल्ले निमित्त मस्त गर्व आसा आणि त्या गर्वा निमित्त सकाळाक पिंडापडी सकाळाक मेळणू नाका जाल्ले उलोवचें आसा दय करून ताणें ताका शाप दिल्ली की तुका तुगेल्या रूपा बरी मस्त गर्व आसता तो अजगर जावन रावलो अजगराक बिलकुल सौंदर्य ना केन्ना अजगर इज नॉट ब्युटिफुल एवर आणि कसं नसोय या पुरा मुनी कोणा शाप दिल्लो कृष्ण लिलेन तूं प्रत्येक राक्षसू कोण की ऋषीन तांकां शाप दिल्लो प्रत्येक राक्षस एवरीबडी हू हॅज कम मागीर जन्मान तूं कसं की ऋषी अपराध केल्लो आसा आणि तांकां शाप दिल्लो आसा आणि मागीर तांणी नम्र जावन शरणागती घेतलेली आसा तेन्ना दय करून ओके केन्ना कृष्ण येता पळय वैवस्वत बनवल्या 28 द्वापार युगान तूं केन्ना कृष्ण येता तागेले स्पर्श जाले मागीर तुमगेला उद्धार जाता म्हणून सांगिल्लें नारद मुनीक तांणी ते नलकुबेर मणिग्रहान शूर आनी पिवन अंगाल काणू पुरा अशी राबिल्ली आसा ती अपमान केल्लो आसा तांकां नारद मुनी शाप दिल्लो की तुमी रूप जावन राव मुखार म्हणून तशी हयग्रीव पूत उत्कच राक्षसान ताणें जाजली मुनील्या आश्रमा वचून मस्त पुरा नाका जाल्लें काम केल्लें आसा तेन्ना ताणें शाप दिल्लो आसा की तूं डक मॅरी ते बदक जावन राव मुखार जाता कसं काय तांगेल शापान तूं वाणीन तूं इतली शक्ती आसा की तत्क्षण तांणी ते जाल्ले आसा अशें न्ही की 8 दिसान तो बदक जाल्लो 8 दिसान साप जाल्लो आणि 10 दिसान तो आनी कसं जाल्लो घोड जाल्लो म्हणून नाही केन्ना ताणें अपमान केल्लो केन्ना ती वाणी उच्चारण केली तेन्ना शाप दिल्लो तेन्नाच ताणें तें रूप धारण केला मॅरी अजगरा रूप धारण केलं आणि एक चंदू म्हणून सुद्धा तुम्ही आम्ही लेखात आमकां मस्त गर्व आसा आम्ही मस्त चंद आसा म्हणून आणि आज चंद आसा ती आणि नेक्स्ट मुमेंट 7:30 चंदू आणि 7:31 अजगर हाऊ डू यू फील एक मिनिटा पुढे लायक हार आणि घालून आणि कोट घालून लाभला आणि एक मिनिट मागीर अजगर रस्त्यान एक क्षणा भितर पुरा गर्व नष्ट एक मिनिटा फुडें इतलो गर्व आसा की सगळ्यांक नांव दवरता एक मिनिटा मागीर साप जाले मागीर पुरा गर्व हरण जाल्लो एकदम शरणागती महाराज म्हाका माफ कर ती मागीर चूक जाल्ली महाराज म्हणटा ती आमगेल तोंडांतल्यान वाणी गेल्ली पळय आयकता शाप गेल्ले मागीर वापस येना वन वे ट्रॅफिक पण तुगेली नम्रता पळोवन म्हाका भारी खुशी जाल्या तुका हांव पुशाप दिता केन्ना वैवस्वत मनवल्या 28 द्वापर युगा अंतान तूं केन्ना कृष्ण तुगेल तोंडा भितर प्रवेश करता पळय तुज्या शरिरा भितर प्रवेश करता तेन्ना तूं अपास तुका मुक्ती प्राप्त जाता म्हणून सांगिल्लें तशें जावन कृष्णान प्रवेश जाले मागीर कृष्णान दिव्य अंग विस्तार जावन पुरा भित्त वयल्यान पुरा स्पर्श केले मागीर त्या स्पर्शा निमित्त दिव्य स्पर्शा निमित्त त्या अगासुराल्या त्या पापी जीवन असुर जीवन कैद जावन ताका सायुज्य मुक्ती प्राप्त जाता ताका एक इंटरेस्टिंग म्हळ्यार आमी पुरा सगळ्या भागवतांत वाचितात पण तुमगेले पळकी कोणेय ते जाग पळयला हांवें खंय अगासुराक देवान मारली आयच्या काळान तूं वृंदावनांत दाखोवन छाता वतना आमी छटिकरा म्हणून येता ती छटिकरा म्हणून गांव आसा टर्निंग पॉइंट सिग्नल नाका छटिकरान तूं कृष्णाल्या आमसून कृष्णा खातीर षष्ठी पूजन केल्लें आसा षष्ठी करा
षष्ठी देवी पूजन केलेलं असतं. कृष्णानं स दिसा म्हणजे जन्म जावन 6th डे तेगेलें षष्ठी पूजन केलेलं असतं, म्हणून तेगेलें नाव षठीकरा. थंय दाखोवन आम्ही छाता वतना आम्ही वता ती दिल्ली आग्रा हायवे. वी गो टुवर्ड्स नॉर्थ आणि नॉर्थाक गेले मागीर एक 3-4 किलोमीटर मुखार गेले मागीर लेफ्टाक एक गांव येता. तागेलें नाव आसता, ते गांवा नाव आसा जैत म्हणून. जैत, JAIT. कशें नांव पडलें? केन्ना कृष्णान भायर येवन भायर येवचे फुडें राक्षसाक कैद केल्लो आसा आनी राक्षस मोरून गेल्लो आसा. तागेलो जीव आकाशार आपिल्लो आसता. तेन्ना सकरान देवतांनी आकाशांत वचून जयती 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 मागीर ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज साधुवाद केल्लो आसा. ताका तरी त्या जागेला नाव पडला जयत. जयती 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 जयत जयत जयत. अनेक नाव आसता का? अजय वन म्हणून नाव आसता. आजी हे स्थान थंय आसा आणि इट्स अ व्हेरी बिग प्लेस. आणि आमगेले एक फ्रेंड आसा विनीत नारायण म्हणून, प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रज फाउंडेशन. ताणें हे जागा जीर्णोद्धार केल्लो आसा. लायक पुरा फॉरेस्ट करून दवरलें आसा. थंय अजगराय पुरा अजगराचे उण्यान उणें 1 किलोमीटर दूर थंय पुरा अजगराची प्रतिकृती करून दवरली आसा. तोंड ओपन करून अशी भितर चेडू वता आसा ती अशी पुरा डायरम करून दवरली आसा. व्हडलें म्हळ्यार कितलें व्हडलें गार्डन आसा, उपवन आसा. तांतू पुरा ते लायक करून दवरलें आसा. आणि तांतू ते अनेक एक काणी आसात त्या गांवांत. अजय वना किंवा जैत आम्ही सगळं ऐकलं आसा. आता ही काणी खंयची? ही काणी वत्सपा लिलांतली म्हणजे कृष्णाल्या 5 वर्ष जावचे फुडल्या काळांतली काणी आसा. 5 वर्ष जाल्ले मागीर कृष्णानं कालिया मर्दन केल्लें आसा. कृष्णानं कालिया मर्दन केल्लें आसा. आणि कालियाक मर्दन केल्ले मागीर कालिया तेन्ना फुडें पॉयझन आणि विष आणि घेवन ही इज अ राक्षस, इज अ एनवियस पर्सनॅलिटी, द्वेषपूर्ण व्यक्तिमत्व. पण कृष्णानं मस्तून पुरा ते ज्वाला आणि ते पुरा विष काणू ते पुरा ताका विषरहित केल्लें आसा. आणि विष पुरा गेल्ले मागीर कालिया राक्षस वर्णी ही बिकेम अ प्युअर डिवोटी, शुद्ध भक्त जाला. ताचे फुडें तागेले सगळ्या बायलांनी येवन प्रार्थना केल्ली आसा. आता हांव मरतकी म्हणून मरच्या का आसता कृष्णा मारचे बाकी आसा खाली बस, बाकी पुरो पॉयझन काण जाला. जीव घेवचो बाकी आसा, जीव घेवचो. ते जीव घेवचे फुडें बायलांनी सगळ्यांनी येवन ताका नमस्कार केल्ले आसा, प्रार्थना केल्ली आसा. चेडू मुखार दवरून देवा निवेदन केल्लें आसा. आमगेले बाब म्हणून अशी पुरो राक्षस आसा, ताणें मस्त पाप केल्लें आसा, तांतू पुरो द्वेष आसा. पण तो आमगेलो बाब म्हूण आसा, तरी आमगेल्या पळोवन तुमकां ताका माफ करता म्हणून, क्षमा करता म्हणून मस्त विनंती केल्ली आसा. तांगेल प्रार्थना आयकून देवाक दय आयल्या मनान. आणि ते जवळ थंय मृत्यू दोळ्या देख पडता आसा. केन्नाय मृत्यू येवचे फाव आसा. आणि बायलां आयल्या ती मागेली तांणी निवेदन दिल्ला म्हणून देवान म्हाका मृत्यू दिवचे कॅन्सल केला म्हणून ताका समज कळता आसा. आणि त्या पुरा अनुभव केला ताणें. कितली वेळ प्रार्थना जाता पळय, तितले वेळ तागेलो जीव वयर सकल जाता आसा की प्रार्थना आयकता की आयकना, आयकता की आयकना, देव म्हाका माफ करता की करना. ह्या एक्शन भितर ही बिकम्स कंप्लिटली प्युरिफाईड. आणि कालिया बिकम्स अ प्युअर डिवोटी. आणि मागीर प्युअर डिवोटी जावन तेन्ना देवान पुरा प्रार्थना आयकून जाल्ल्या. ताचे मागीर ताणें सांगला देवा आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू यू, थँक्यू व्हेरी मच. कसान म्हगेल भाग्य हांव मरचें आशिल्लें आजी, म्हगेल बायल पुरा तुगेल डिवोटी जावन म्हाका आजी वांचलें आसलें सगळ्यांनी. देवान सांगलें की आत्ता तूं हांगा दाखोवन इमिजिएटली वचूं का, पुरा जमुने भितर पॉयझन जाल्लें आसा तूं आशिल्लें न्ही. तूं भायर वचूं का आनी तुका हांव एक जाग दिता, रमणक द्वीप, आयचे फिजी आयलँड. थंय तूं भायर सरून वचूं का. तेन्ना कालिया म्हणटा अरे कशें भायर वचचें. गरुडा कशें म्हाका भंय आशिल्ल्या म्हणून हांव तूं भितर प्रवेश केल्लो. एक काळान तुमगेले गरुडा वरती युद्ध जाल्ला आणि गरुडा म्हाका मारता आशिल्लो. तेन्ना म्हाका उडकास आयलो की गरुडाक यमुना भितर आयल्यार सोबरी म्हणून शाप आसा म्हणून. पूण हांव भंय जावन
यमुना भितर प्रवेश केलेलो. आता तुम्ही म्हणतात की यमुना भायर जाते म्हणून भायर सरताची म्हाका गरुडून मारता. तर हांव कशी भायर वचचें? तेन्ना देवान सांगिल्लें आसा की हाजी फुडें तुगेले माथ्यार कसले चिन्ह नाशिल्लें. आता हांव नांचून जालें मागीर तुगेले प्रत्येक फणा भितरी म्हगेलें चरण चिन्ह आसा. आनी गरुडाक म्हगेलें चरण चिन्ह पत्तू आसा. केन्ना तुगेले माथ्यारी म्हगेलें चरण चिन्ह अनेक चरण चिन्ह गरुड पळयता तेन्ना तो तुका मारना. म्हगेलें चरण चिन्ह तुगेले खातीर अभयदान आसा. तूं येचान काणाशी भायर वचचें. तेन्ना सगळ्यांक बायलांक घेवन कालिया थंय भायर पडटा. आनी भायर पडून आमी कशी वता पळय कोण चटिकरा वता ती मागीर थंय मुखार वता ती उत्तर कडेन तशी तो वता आनी ह्या जागेर येवन बसता. खंय फुडें ताचे फुडें देवान आगासुरा वध केल्लो ती. थंय येवन तो बसता. ताका मुखार वचचें मन जायना म्हणून तो आनी बायले तागेले डिवोटी ताकड तांणी पुरा जमुना भितर आपूण प्रार्थना मात केल्ली देवाली. त्या प्युअर डिवोटी बायल पुरा आनी हो आतां नवीन जाल्लो प्युअर डिवोटी आनी तांकां दोगांकय वचचें मनाना. म्हणून अशें बरयलें आसा गोपाल चंपू बरयलें आसा जीव गोस्वामीनी की मस्त काळ कालिया थंय राबिलो अजय वनांतू. खंय देवान आगासुरा मारलेलो म्हणून. मागीर देवाली इच्छा देवाली आज्ञा देवाली उपदेश म्हणून पालन करता न्हय म्हणून मना भितर ना इच्छा ना पण तांगेली आज्ञा आसा म्हणून थंय दाखोवन गेल्लें आसा. त्या जागेरीची कालियानय मस्त दिवस वास्तव केल्लो आसा. आता मस्त वेळू मोर्न जावन मागीर देवाले दृष्टीपात जावन तांणी जिवंत जाल्ले चेडूं घरल्या वता ती आनी तेन्ना शुकदेव गोस्वामींनी एक वाक्य सांगिल्लें आसा की 1 वर्सा मागीर सक्कड चेडवांनी तांगेले आवस बापूसांक ही खबर दिल्या की आज ही कृष्णानं एक सर्पा मारला काही. आता आम्ही केन्नाय सांगता पळय काणी देवाली केन्ना अर्ध ऑडियन्स न्हिदेल आसता दे आर ऑल स्लीपिंग ओनली हाफ द ऑडियन्स आर अवेक. पण तशी परीक्षित नाही. परीक्षित अशी करून ऐकत असतात. आता खायनाशी पिनाशी निद्रनाशी कितली जाला 4 days आर ओवर ऑलरेडी. 3.5 days जारी 9th कॅन्टो पूर्ण झाला आणि आता ऑलरेडी जन्म जाऊन जाला पुतना वध झाला शक्रासुर वध झाला तृणावर्त वध झाला बकासूर वध झाला परत झाला आणि आता अगासुर वध आले ती मेरी 4 दीस कथ कैद जात असं ती 4 दीस परीक्षिताने तान्नी पिनी जेवण जेवणी रात्री निद्दनी बाथरूम वचनी कसनी ना तरी शुकदेवाली काणी ऐकताना परीक्षित अलर्ट असा एकदम अलर्ट आणि ह्या वाक्य ताणे मिस करणी अरे नित्य घरल्या वचून त्या दिसा खबर सांगचे असं इमिजिएट इव्हनिंग तू ही खबर 1 वर्ष मागीर कशी सांगली तेन्ना प्राण्यांचो ते गमत असत. सुखदेव गोस्वामी तांणी पुरा भागवतांतू 18,000 श्लोक 335 335 अध्याय आसा 18,000 श्लोकास आणि 12 स्कंद आसा. या पुरा वर्णनांतू ताणे राधेल नाव खंय घेयनी अप्रत्यक्ष उल्लेख केला प्रत्यक्ष राधा म्हणून सांगिल्ला. इथे वेरी शाण मासनी मूर्छा हांव चुकून जरी राधेल नाव घेतलेली 6 महिने पर्यंत म्हाका मूर्छा मेरी ट्रान्सेंडेंटल एक्स्टसी बहुत चुकता 6 महिने आणि यात्रा बसले मनशाक आयुष्य 7 दीस मात्र असत. तर तू हांव राधेल नाव घेतलेली 6 महिन्यांनी निधन पडलेली हागेल कशी कल्याण जावचें म्हणून प्रयत्नपूर्वक शुकदेवाना प्रयत्नपूर्वक म्हाका बहुत चुकचें नसं राधेल नाव घेयनी तरी परीक्षेचा गोत्तो आशिल्लें की मेगेल येद्रा बसलेले मनुष्य इतलो महान संत आसा की चुकून जरी नाव घेतल्यारी तो बेशूत जाता सगळे बहुत चुकता. तेन्ना ताका जागोवचे खातीर
पुरा वजन तरी पुरा वाजचा फांड दौरले रेडी करून दौरले सगळे येत्रा बसले त्यांनी आणि बॉट टाकले तर लगेच वाजव सुरू करतात वाजव हा ढोल ताशा पुरा आमगेले वाटी कशी असतात तशी पुरा रेडी दौरले असं आणि त्या तांकां पळत असं ती केन्ना परीक्षितान प्रश्न नेमगेलो की 1 वर्सा मागीर कशी ताणें सांगिल्लें ताचे उत्तर दिवचे खातीर कसं विचार केला सुखदेवानं ते विचार केल्ल्या निमित्त केल्ल्या क्षणातच ही बिकम्स अनकॉन्शियस ताका बोध चुकता भागवतान तूं हो एक प्रसंग आसा अगासुरा वध जाले मागीर परीक्षितान केल्ले प्रश्न आयकून सुखदेव महाराजाक बोध चुकिल्लो आसा मस्त काळ न्ही थोडोच काळ पण थोडो काळ बेशुद्ध जाल्लो आसा आणि त्या परीक्षित पळयता अरे माय स्पीकर इज अनकॉन्शियस आणि इमिजिएटली ताणें सांगलें आसा वाजय 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 म्हणून सगळ्यांनी मस्त व्हडले व्हडले आवाजान तूं वाजयल्लो आसा इमिजिएटली सुखदेव महाराज कम्स बॅक टू कॉन्शियसनेस व्हाय इट इज सो कित्याक कारण बोध चुकता तरी त्या विचारान तूं ब्रह्म सम्मोहन लीला निप्पील आशिल्ली त्या प्रश्नाक उत्तर कसं नाशिल्लें ब्रह्म सम्मोहन लीला ती कसं ब्रह्म लीला आसा की अगासुरा वध जाल्ले मागीर सकळ देवतांनी पुष्पवृष्टी केल्ली आसा आकाशांतल्यान अप्सरा देवी देवता सगळ्यांक नाच केल्लो आसा पयलीं पद म्हणलेलें आसा वाद्य वाजयलें आसा हा दुंदुबी भेरी पुरा वाद्य वाजयलें आसा पुष्पवृष्टी केल्ली आसा आणि मागीर जयती जयती केल्ली आसा आणि त्या पुरा खबर ब्रह्मलोकांत ते पावल्या ब्रह्माक केल्या देवतांनी सांगला ऐकलं तुम्ही ऐकलं अगासुरा वध केला कृष्णानं अगासुरा वध केला तर म्हणता अगासुरा वध केला एक सांज चालले ना पुरा प्रचंड पराक्रमी देवता पुरा भयभीत जावन आपले आसा आणि तुमगेले न्यूज अशी आसा की एक 5 वर्साच्या चेडाना ताका मारले आणि तांणी सांगता आसता ती की ते 5 वर्साचे चेडू नाही तो देव कृष्ण आसा तो ब्रह्मा काय त्यांना विश्वास जायनी की 5 वर्साचे चेडू एक तर देव असं म्हणतात त्या पट्टी आणि 5 वर्साच्या चेडानं अगासुरा म्हणके राक्षसा मारला साध्य ना म्हाका वचून पळोवचें आसा म्हणून ब्रह्मा राजा अनुसार बैसून सकाळ आयला तेन्ना कसं जाला दुसरें तेन्ना कृष्ण भायर येवन जाला सकट चेडवांक जिवंत करून जाला आणि ह्या अगासुराला जीव भितर वचून जाला आणि तेन्ना अपास वचच्या कृष्ण भायर सरला आणि वतना कृष्ण तागेले फ्रेंड्सा वांगडा डिस्कस करता आसा म्हळ्यार कितले लायक आसता पण आमी केन्ना हांगा येवन खेळ येता कृष्ण म्हणटा येस येस तुम्ही केन्ना येवन खेळ येता आणि अगासुरान मौन जाल्ले मागीर कितलीकी म्हयने तागेली बॉडी थंय आशिल्ली आणि नित्य येवन थंय खेळचे आसा देव सगळ्या चेडवान मेळून तेन्ना ब्रह्माक प्रश्न जाला की हो चेल्लो हो देव वे ताका मारता हांव पळय न्ही ताणें सांगिल्लें की हो हाण मारले म्हणून हो छान चेडू 5 वर्साचो तो तागेले परीक्षा करता ताचे मागीर पुरा ब्रह्म समोवन लिला जाल्ले आणि ब्रह्मोन समोवन लिलान तूं 1 वर्स थंय ब्रह्मान सगळ्या चेडवांक खांपून ब्रह्मलोकांत तूं निपून दवरलें आसा आणि 1 वर्सा मागीर देवान ताका पुरो चमत्कार करून ताका तागेली माया प्रभाव दाखोवन ब्रह्माक दर्शन केल्लें आसा तेन्ना ब्रह्मान पश्चाताप करून ते चेडवांक वापस दिल्लें आसा 5 वर्स कांयच जाल्ले मागीर चेडवांक ब्रह्मान खांपिले आणि कृष्ण तेन्ना सक्कट रूप धारण करून घरल्या सांगला 1 वर्स सक्कट कावहड बॉय सक्कट चेडू कृष्ण आणि सक्कट वत्सवय कृष्ण आणि 1 वर्स नित्य तेज करता आसा ती वच्चे चेडवान चलोवचे पिकनीक करचे घरल्या येवचे पण सक्कट चेडू कृष्णाची आणि केन्ना ओरिजिनल चेडू वापस हाड दिता ब्रह्मा तेन्ना 1 वर्स जाले मागीर कृष्णा 6th बर्थडे अनेक गंमत मेळ्ळी खंयच्या दिसान तूं कृष्णान अगासुरा वध केल्लो हांव तुका मिस्टेक सांगले आय हॅव टोल्ड समथींग रॉंग टू यू
त्या दिवसू बलराम कृष्णा वटू येणी ती इथे मिळणारी त्या दिवसू बलरामा जाय दिसू इथे श्रावण पौर्णिमा त्या खातीर कृष्ण एकलोच आयलो आणि रोहिणी माता सांगता की तुगेलो बर्थडे असतो तुका अभिषेक आणि करून दान धर्म करचे आसा तू आज वचचा ना म्हणून बलराम घरले राबिलो अनेक बर्थडे आहेत बलरामाला 6th बर्थडे तेन्ना पुरा ओरिजिनल चेडू वापस येतो आणि तेन्ना वापस येवन सांगता ती त्या चेडूवांक उडगास ना कसं नाही तांकां दिसता आजीची म्हणून आजी अगासुर वध केली कोणाक वचना ब्रह्मान केन्ना येवन खांपिले आमकां सम्मोहन करून हिप्नोटायज करून निपोवन दवरलेले तांकां कसनय वचना आमकां गोत आसा शुकदेवान सांगिल्ले निमित्ती व्यासदेवान बरयले निमित्ती तांकां कोणाकय गोतूना तांकां इतले गोत आसा की आज सकाळी देवान अगासुरा मारलेले आणि सांजे आम्ही घरले पावले ती तुम्ही ऐकलं अण्णा अम्मा ऐकलं तुम्ही आजी कृष्णान अगासुरा मारला त्या निमित्तान प्रश्न केलेलो की हे खबर 1 वर्सा मागीर कशी सांगिल्ली ताचे उत्तर म्हणून 14th चॅप्टर 10th कॅन्टो ब्रह्म समोहन लीला सांगिल्लें आसा भारी लायक लीला आसा भारी 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 सुंदर 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 लीला आसा ब्रह्म समोहन लीला वन ऑफ माय फेवरेट लीलास ब्रह्म समोहन लीला तशी अगासुरा वध देवान केला आणि अगासुरा वध जाले मागीर 1 वर्स ब्रह्म समोहन लीला ताजी मागीर देवाक व्हडली गाय जबाबदार दिल्ली आसा गोपाष्टमीतून ताजी मागीर गोपाल लीला चालू जाता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अगासुराला अनेक इतिहास आसा अगासुराक शाप जाल्ले मागीर अगासुरा इमिजिएटली तो अजगर जायनी ताणें मस्त तपस्या केला आणि मागीर तपस्या करून ताणें नरकासुरा वट्टू फ्रेंडशिप केल्लो आणि नरकासुरा खंय आसा म्हणतो प्राग ज्योतिषपूर आणि थंय तागेले नरकासुर व्हेरी व्हेरी स्ट्रॅटेजिक इंटेलिजंट मॅनेजर पुरा डिमन्सा वट्टू करून एक पुरो गँग केला कोण कोण जातो आसा प्रलंबासूर शंबरासूर अगासूर बकासूर पुतना अशी व्हडली गँग तागे उठ आसा आणि दे ऑल आर स्टेइंग एट आसाम प्राग ज्योतिषपूर तातूंत एकलो मात्र बकासूर अरिस्टासूर मात्र हांगा बंगदेशांत मेरी बांगलादेशांत आयचे बांगलादेश बंगदेश बाकी मेजॉरिटी ऑफ डिमन्स तांणी तागले उठ आसा प्राग ज्योतिषपूर आणि एक दीस कंस दिग्विजय करता भायर पडले आणि दिग्विजय करून सुरवेक त्या चाणूर मुष्टीक शलकूट हांकां पुरा पराभव करून तांकां मांडलीक करून तांगेले टॅक्स करून वचा कम विथ मी आय वॉन्ट टू प्रॅक्टीस रेसलिंग विथ यू कॉन्स्टंटली म्हणून तांकां वटून वता ताजे मागीर जरासंधाक मगध देश बिहार थंय जरासंधाक अटॅक करचे फुडेची कुवल्या पिडाक कुवल्या पिडा हस्तेक कंसान उपकोळ्ळू गुंडानू आकाशांत उडयले आसा त्या पळोवन त्या कोणालो हस्ती तो हस्ती जरासंधाक हस्ती तो पळयता की 10,000 हस्ते बल आशिल्लो हस्ती कोण अशे मनुष्य आसा त्या मनशान ताका उपकोळ्ळू आकाशाक गुंडानू उडयले आसा बेशुद्ध करून तेन्ना तागेले मेसेंजर सांगता ती की उग्रसेना पोतू कंस हांगा तुगेले भायर येवन राबिल्ले आसा आणि ताण तें काम केल्लें म्हणून आणि तो हांगासर आयला दिग्विजय करचो आयला बी हो हागेले वट्टू युद्ध करचे बशी फ्रेंडशिप केलेली सांग म्हणून तागेले 2 धुव अस्थी आणि प्राप्ती दोगांकय चंद आंगाल घालून वक्कल करून पुरा कसं म्हणटा ताका व्हॉट कॉल आमच्या कसं म्हणटा ती दहेज कसं नाही म्हणटा आम्ही कसं म्हणटा ती वाडीक तू चेल्ले एक दिवस देण ते पुरा देण आणि घेऊन पुरा रथ आणि अलंकारू आणि दासी आणि दास आणि घोडे आणि हस्ती पुरा घेऊन देण घेऊन भायर पडला तो आणि देण आणि पुरा घेऊन 2 धुवांक वक्कल करून संतय राबेल कडे वाडी करून दिले कंसाक आणि ही बिकेम फादर इन लॉ तो माव जालो इमिजिएटली
ह्याच्या मागीर कंस ते 2 बायलां घेवन दिग्विजय कडच्या मुखार गेल्ले आसा आनी खंय गेल्ले आसा प्राग ज्योतिषपूर आनी थंय वचून नरकासुराक चॅलेंज केल्लें आसा भौमासूर 2 नांव आसा त्यात नरकासूर कशी व्हेरी स्ट्रॅटेजीक मॅन ए तूं वच रे मुखारी प्रलंबासूर गेल्लो ताकाय कंसान परास्त करून सोडला ताचे मागीर बकासूर गेला ताकाय मस्त मस्त कश्ट दिला ताणें कोणाला वध करणी पण 80 पेट्टू मारला ताका 80 पेट्टू मारला ती की त्यांनी पुरा बेशुद्ध जावन गेले ताचे मागीर अगासूर आयला ताकाय कंसान मारून पुरा बेशुद्ध करून सोडला सगळ्यात जाल्ले मागीर ते भयणीक मस्त खूप आयला पुतनाक अरे हांव काय उणस वय म्हगेल्या भावा पुरा मान सोडला बेशुद्ध करून सोडला आता हांव पुरा जादू आनी करून ताका मारचें म्हूण तिणें आव्हान केला ताका तेन्ना कंस सांगता की पळय तूं भायली मनीस तुगेले वटू हांव युद्ध करना तूं म्हगेली भयण जा म्हणून सांगता हांव भायले मनशा वटू युद्ध करना तूं कितली पावरफुल आसतली हांव भायले मनशा वटू युद्ध करना म्हगेली ते डिग्निटी ना म्हणून तेन्ना पुतनाक भयण केली आनी तेगेले भाव दोन अगासूर आनी बकासूर मागीर नरकासुरान कसो केला ताणें कंसार पावर पळयली ते म्हगेले इतले व्हडले बँड आशिल्ले डिमन बँड सगळ्यांक बेशुद्ध करून सोडला तागेले वटेन हांव युद्ध करचे कशी हँडशेक केलें सांग म्हणून नरकासुरान फ्रेंडशीप केली कृष्ण कंसा वटून अशी इतिहास पण वाय आय सेड ही इज अ व्हेरी एक्सपर्ट मॅनेजर कंसान सगळ्यांक मुट्टू घेवन मथुरा हाडला पण नरकासुर हाणी नरकासुर व्हेरी इंटेलिजंट पर्सन ताणें सेकंड करून ताका शांत केले पण तागेले वटू कितले आशिल्ले फुडा पुतना अगासूर बकासूर शंबरासूर प्रलंबासूर सगळा वट्टू करून ऑन कॉल इन मथुरा मेगे लागीं पुका सांगले तेन्ना आयकुका केन्ना सांगता वचूं काय म्हणून वचूं का अशें करून सगळ्यांक वट्टू करून ताणें हाडले दिग्विजय करून ऑल डिमन्स वर इन मथुरा ओनली वन प्लेस ओनली सो दिस इज अ लिटल हिस्ट्री ऑफ अगासूर that's why I told you this history. अरे एक पूर्वजन्म इतिहास सांगेल तुमका आणि सम मोर हिस्ट्री आय टोल्ड यू अशी अगासुराले देवान वध केला व्हेरी नायसली आणि ताजे मागीर ब्रह्मसंमोहन लीला संपन्न झाल्या हरे कृष्णा एनी क्वेश्चन्स एनीबडी हॅज येस प्रभुजी सांग हरे कृष्णा प्रभुजी ते सुखदेव गोस्वामी बोल चुके थे प्रभु व्हाई ही व्हेन ही थॉट अबाउट ब्रह्म विमोहन लीला ही the only reason is Brahma Sammohan Lila is so ecstatic. That is why he became Anta. That's why I told you. It's a very, very sweet and beautiful pastime. Extraordinary pastime. And तू एक कथेन तू कितले नमुने उपदेश असा उपदेश कितले नमुने उपदेश असतात एक उपदेश नाही अनंत उपदेश असतात अनंत प्रकारचे उपदेश असतात ब्रह्मा विषय ब्रह्मा पर्सनॅलिटी ऑफ ब्रह्मा कसं नमुने पर्सनॅलिटी आणि कसन चूक केली आणि कसन केले आणि कशी पश्चाताप केला कशी प्रार्थना केली अशी किती नमुन्याचा तू बोध असत आमने काहीतरी त्या विचार करून ताका एक्सटेस झाली ही वॉज एन एक्सटेसी विचार करूनची हो ब्रह्मसमोर अशी ब्रह्मसमोर नाव करता म्हणा तो बोध चुकला गेला हरे कृष्ण थँक यू प्रभुजी आणि कोणा प्रश्न असतील हरे कृष्ण प्रभुजी भारी माताजी. मस्त मस्त तुमक थँक्स मस्त देवा लील अशी आमच्या दोळ्या एदराक केला म्हणके तुम्ही सांगले भारी चांग गेले जेले एक मलया म्हणरी तुम्ही मलेशिया म्हणाले जेले होय. माधवेंद्र पुरीना मलय चंदन हाडच्या भुवनेश्वर तिकडे गेलेले म्हण तेही होय, होय. मलया तरी- म्हणताची तरी पण असं तरी पण चंदना सोर्स असं त्यामुळे बरोबर तेही मलया म्हणताच ना अन्य एक त्यांचं एक पॉसिबल की त्यांनी मलयगिरी वचून चंदन घेऊन येताना रस्त्यात जागा कसं आहे व्हॉट इज दॅट प्लेस कॉल्ड शिरचोर गोपीनाथ शिरजोर गोपीनाथ वन पॉसिबिलिटी इज की त्यांनी मलयगिरी वचून चंदन वट्टू करून हाडताना तू हॉल्ट घेतला हॉल्ट हॉल्ट जागा गोपीनाथाला जागा आणि मग सपनात गोपीनाथ देव सांगितलं असं की तू ते हाडले मलयगिरी दाखवून त्या लाकूड आणि काही तू वृंदावनावरच्या जगत ना हांगा हांव आणि गोपाल आणि गोपीनाथ सेम असत ती
if I'm correct, माधवेंद्र पुरीना मलेशिया वचून पुरा चंदन घेऊन थंय आयली सती आणि मागीर थंय ती पळोवन मागीर ताका सपन येवन आनी चंदन थंय अर्पण केल्लें आसा. ओके ओके थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आणि any other question? So nice to see kamats and butts and pies. Wonderful. रुक्मिणीचे माताजी आमगेल नित्य कृत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडप्रणाम प्रभु. Yes, सांग बोल. Yes. प्रभु म्हाका एक क्वेश्चन आसा. सांग. प्रभुजी, ब्रह्म विमोहन लीला तू Brahma doesn't know Krishna is supreme lord, but म्हाका ती क्वेश्चन म्हळ्यार ब्रह्मा मर्दीन एक exalted personality, Brahma dawn of creation म्हळ्यार त्यांनी when he was born त्यावेळी देवाक दर्शन मेळना सर. त्यावेळी तसं how come Brahma forgets that ते पुरा देवाल प्लॅन आणि देवाल इच्छा. देवान आमकां सांगता कशें नाशिल्लें की तुम्ही ब्रह्मा जावन जाल्यार मागीर तुमकां भ्रम जावचो साध्य आसा. टू टेल दॅट कृष्णान ह्या लीला केलेली. वॉट एव्हर युअर सेड इज परफेक्ट. ब्रह्मा केन्ना तेने ब्रह्महृदय तागेल हृदयान तू देवान साक्षात्कार केल्लो आसा. तो कशी विसरता? ताकाय विसरच्या फाव आसा. संशय आत्मा कसं म्हणलं देवाना की संशय घेतल्यार ताका ह्या जिवनांतूय शांती ना, अनेक जिवनांतूय शांती ना. संशय केल्ले मनशाक ह्या जिवनांतू आणि मुघल जिवनांतू दोन्ही कडे तो अशांत असतो. त्याने संशय केलेला आहे. अरे 5 वर्षाचा चेडू देव म्हणता तुम्ही नंबर 1 आणि 5 वर्षाच्या चेडाना अगासुरा मारलेला आहे आमकां भय दिलेल्या मनशाना. तर त्या संशय आणि मागीर कसं नाही व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ संशय. म्हाका वचून पळोवं का, हांव वचून जर परीक्षा करून पळयता, म्हाका म्हगेल्या दोळ्यान पळोवन कन्विन्स करता म्हाका की ह्या बद्द म्हणून. आणि त्या निमित्तान तू केदो तो संशय असेल पळय. ब्रह्मा वृंदावनात येवन राबला. वृंदावना येवन प्रवेश करून चेडो खांपून दिला. वापस गंमत पळोवच्याक वृंदावना आयला. तरी ताका वास्तविक वृंदावना दर्शन जायनी. केन्ना पश्चाताप जाले पळय. पश्चाताप जावन स्तुती करून देवाल चरणान तू समर्पित जाल्ली मागीर ताका दिसला की प्रत्येक रूप कल्पवृक्ष, प्रत्येक गाय कामधेनू, प्रत्येक धुलीकण चिंतामणी म्हणून केन्ना दर्शन जाल्लें. शरणागती जाल्ली मागीर संशय दूर करून देवा चरणान तू दंडवत प्रणाम करून रज आश्रय प्राप्त केले मागीर प्रार्थना करून ताची मागीर ताका जाल्लो साक्षात्कार. त्यामुळे आम्ही पुरा वृंदावनात तू गेले मागीर वृंदावन दर्शन जाता म्हणून समज जायना. केन्ना आमगेली चेतना कॉन्शियसनेस चेंज जाता पळय तेन्ना वास्तविक वृंदावन देख पडता. ब्रह्मान सांगेलें असं की वृंदावन आज मग कळलेलं आहे कितली महान वृंदावन असं. मग कृष्णान माफ करनी पण केन्ना वो ब्रजरज आश्रय घेतला दंडवत प्रणाम करून आणि दंडवती परिक्रमा केल्या वृंदावनाची. 84 क्रोशस ब्रह्मान 84 क्रोश ब्रजमंडल दंडवत परिक्रमा केल्या. कृष्णान ताका माफ करनी कितें म्हळ्यार कसं नाही. ब्रह्मान कसन केल्लें पळय तातूंत ताणें तागेल्या कृष्णाल्या फ्रेंड्साक दूर केल्ले. ही सेपरेटेड देम. इंद्रा युनायटेड देम. दोघांनी अपराध केला पण एकाने युनाइट केलं एकानं सेपरेट केलं. म्हणून कृष्णाक भारी खूप आशिल्लो. कृष्णान माफ करनी. तेन्ना ब्रह्मान ब्रजरज आश्रय प्राप्त केला. तेन्ना ब्रजरज वृंदावन धाम तागेल कृपेन ब्रह्माक मागीर माफी प्राप्त जाल्या आणि मागीर साक्षात्कार झाला. तेन्ना कसं म्हणला ब्रह्माना की म्हाका ह्या वृंदावन भूमीन तू एक धुलीकण म्हणून राबू येतं अशें म्हगेलें मना आसा. त्या साधन आसल्यार एक तृण एक ब्लेड ऑफ ग्रास जावन राबू येतं. त्यावेळी साधन आसल्यार देवा म्हाका एक तुम्ही दया करूं येता की वृंदावना मार्गारी मेरी वृंदावना भितर न्ही वृंदावना मार्ग भायर दाखोवन वृंदावना याचो आसपा मार्ग आसपा रोड आसपा ते रोडान तू म्हाका एक फातर करून तुम्ही दवयर. वृंदावना भितर न्ही वृंदावना वच्चे मार्गारी एक फातर म्हणून म्हाका तुम्ही जन्म दिव येता.
आणि जैनान मागील बरोबर चमकून वृंदावना वच्च अशी व्यवस्था असो का अशी ब्रह्मान प्रार्थना केलं सर तशी प्रार्थना केली मागीर इतली नम्र जावन नम्र भावनेन तू प्रार्थना जाल्ली मागीर ताका वृंदावनाचो साक्षात्कार प्राप्त झाला. So many lessons are there in that Leela, Brahma Samon Leela. Hare Krishna. Thank you, Guruji. Is that even if you become Brahma, you can be bewildered. Because Brahma also is Jiva like me and you. Hare Krishna. Thank you, Guruji. Thank you. Mataji, सांगा. हांगा आमचे गेल्या प्रश्न निमको येता. हरी बोल. सांगा. तुला ऑडिओ ऑन करी. कृष्णा सुदर्शन चक्र कोण दिलेला? हरे कृष्ण प्रभुजी. हा माताजी सांगा. म्हाका तुमकां मस्त थँक्स सांगता आशिल्ले ते म्हळ्यार तुमगेले जपा सेशना निमित्ती म्हगेल्यान मस्त चेंज आसा आनी मस्त मस्त चेंज आसा हांव कांट डिस्क्रायब दॅट अशी मस्त थँक्स सांगता तुमकां मस्त ट्रान्सफॉर्मेशन आसा तशें हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी हांत जॉइन जायाची म्हणून मस्त चेंजेस तुमकां पळोवच्या मेळटा तुमगे लायफांत. हरे कृष्ण. 4:30 AM Mayapur Mangal Aarti. 5:10 AM 4:55 AM Narsimha Aarti. 5:10 AM Radha Gopinath Mangal Aarti. 5:25 AM Prabhupada Japa. Up to 9 o'clock. तुमगेलो टच हरे कृष्ण प्रभुजी तुमगेलो टच लिमिटी इतली 6 months हांवें एक सिटिंग आरी 16 राउंड जप 6 months लागून करता हांव दॅट इज तुमगेले मर्सी. थँक यू व्हेरी मच. 7:15 there is one small talk Japa meditation from Chaturmasya we started. Ashad Purnima is going on every day. Most all of you are welcome to join. Hare Krishna. So मी काहीच करत आता पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो. जीएसबी समाज की जय हो. हरि बोल. थैंक यू वेरी मच. ओके. His Grace विश्वरूप प्रभु की जय. प्रभुजी धन्यवाद सर हांगे हे फॉरम हांवें आमकां क्लास तुमचे आमी भाग्यवंत एक्चुअली तुमगे तोंडां हांवून आमकां वृंदावन लिहिल्या पास्ट टाइम्स आयकूंक जाता. जय. थँक यू व्हेरी मच. आणि एक प्रश्न आसा म्हाका 26 चा कसा विषय आसा आमगेला? आज दिल्लेची कसला ब्रह्म विमोहन लीला 26 चा देव म्हणून कीर्तन करतात. अनेक पण सांगा. ब्रह्म विमोहन लीला तुम्ही 26 तक ब्रह्म विमोहन लीला देव का म्हणून रिक्वेस्ट करता. अच्छा 26 तक ओके. अर्थ सांगून जाल्ले आजीची. आपण विस्तारपूर्वक सांगेल सविस्तर. प्लीज. थँक यू. हरी बोल. हरी बोल. हरे कृष्ण. आनीक सेशन ना आमकां भजन आसा कीर्तना. गौरी माताजी स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ऐक पडतो. येस माताजी ऐकू पडतो. श्रील जीव गोस्वामी रचित गोपाल चंपुदकुनु हांव एक छंद सुंदर भजन जावन आशिल्लें गिरी पूजे सांगच्या प्रयत्न करतास. श्री गिरिराज की जय. कन्हैया लाल की जय. गिरी पूजेयं विहितं केन अर्चिशक्रपदम् अभयं येन. गिरिपूजेयं
विहितं केन पूतनिकासा निहतायेन गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दळनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुन तरु उदकलियेन गिरिपूजेयं विहितं केन वत्सबकासुर अननं येन गिरिपूजेयं विहितं केन व्योमागासुर मरणं येन गिरिपूजेयं विहितं केन कालियदमनं कलितं येन गिरिपूजेयं विहितं केन करप्रलम्बक शमनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन दवयुगमं परिपीतं येन गिरिपूजेयं विहितं केन त्रष्टतिकं सा सततं येन गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दळनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुन तरु उदकलियेन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे गिरिपूजेयं विहितं केन. हरे कृष्ण. हे सुंदर भजन देवाल प्रीती खातीर म्हणचे अवकाश दिलेले खातीर भागवत पुराणात कोंकणी पुराणात कमिटीच्याक धन्यवाद हृदयपूर्वक जाणू धन्यवाद अर्पण करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारी लागजा मला माताजी. थँक्स. असं कीर्तन फर्स्ट टाइम तर मी ऐकत आहे. जीव गोस्वामी ना गोपाल चंपू मला नाही म्हाका फर्स्ट टाइम तर ऐकत आहे. थँक्यू. आमगेले कलेक्शन आदी वन मोर जम्म मला आमका. थँक्यू माताजी. एक दोन अनाउन्समेंट सर. नेक्स्ट सॅटरडे डीमन्स इन वृंदावन लीला कंटिन्यू जाता. His Grace विश्वर प्रभु रिटर्न क्लास होपफुली. And एकादशी 14th Monday संपूर्ण भगवत गीता recitation as usual आम्ही करचे. आणि सॅटरडे 19th आगा एक स्पेशल लेक्चर असं हिज ग्रेस कृष्णचंद्र प्रभूजी. सो त्याचा टॉपिक आहे म्हणल्यारी व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ हॅपीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हे लेक्चर तर तवली 7:30 to 8:30 PM असताना आणि क्वेश्चन अँड आन्सर 8:30 to 8:45 10 minutes असताना. तर सगळ्याके विनंती करता हे सगळे सेशन्स अटेंड वर का तुम्ही पार्टिसिपेशन असू का. आणि श्री शिष्टाश्रम लेक्चर मंडे असताना तेव्हा असं ते बाकी डिटेल्स सगळं आमकां ग्रुपान घालतनी. हंगे इल्ले सगळं बांदून हांगे भगवंत पुराण कोंकणी टीमाहून वटेर हून भारी थँक्स प्रणाम्स. नेक्स्ट लेक्चर आमकां मीट करूयात. श्री शिष्टाश्रम सिरीज हरगीस सखीचरण माताजी क्लास दिता है सर. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. सगळ्याकी थँक्स. हरे कृष्ण. नमस्ते. नरसिंह प्रणाम म्हणून हे करूयात प्रभूजी. यस प्रभू. म्हणतो प्रभूजी. नमस्ते नरसिंहाय. नमस्ते नरसिंहाय. प्रह्लादलादलायिनि प्रह्लादलादलायिनि हिरण्यकशिपो रक्षः. हिरण्यकशिपो रक्षः. शिलटन्खानखलये. शिलटन्खानखलये. इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा. इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा. यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा. बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा. नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये. नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृंगार. दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा. केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. तव कर कमल बरे
नखा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपो तनुबिंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद। समस्त भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव की जय। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।